बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हो शुभ वेळ आमी जेजू सांगाता सारूं एकठांय जाल्यो. व्हडा भक्ती भावांतन आनी मागण्याच्या मनान ह्यो थोड्यो गोडी सारूं आमची काळजां मनां शांत करुया. विशय: गोंयच्या प्रवाद्याक आपल्या काशा गांवांत मान मेळोसो ना. सर्गीच्या बापा, आमी उपकार मानून आनी आदारान भरलेल्या काळजान तुजे मुखार येता. तूं आमचो मोगाळ दिव. भिरांतीच्या वेळार तूं आमकां राखताय आनी आमच्या मनांत म्हणटाय, भिवूं नाका, हांव तुमच्या आदाराक आसा. जेजू, तूं जावन आसा आमचें बळ आनी सगल्या संवसाराचो आलाशिरो. जेजू आपल्या गांवांत देवाचें उतर पुरगटालो तेन्ना ताका ताचे गांवचे लोक मानिनासले, पूण ताणें तें पुरगटूंक बंद केलें ना. आमी पातकी जावनूय जेजू आमकां विचून काडटा आनी देवाचें उतर आख्या संवसाराक पुरगटूंक आपयता. बरें काम करूंक देवाचो आशिर्वाद आमचे लागीं सदांच आसा. सगलीं आतां जेजूक नमस्कार करुया. गीत गावया R31. Sakramentan रावलोल्या मोगाच्या जेजू. Sakramentan रावलोल्या मोगाच्या जेजू. उलपाय आमची काळजां तुज्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासनाच्या सासना. उलपाय आमची काळजां तुज्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासनाच्या
सासना मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता बोसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्या आमी कोरी देवाची भुरगीं बोसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्या आमी कोरी देवाची भुरगीं पृथ्वीचेर देवलोल्या स्वर्गीच्या उड्या पृथ्वीचेर देवलोल्या स्वर्गीच्या उड्या ओसो बुके लोले ओत्मे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोटायीन तुझे ओस्कोत बुके लोले ओत्मे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोटायीन तुझे. बापा, आमी तुजे बोगसणे मागून नोर्म काळजान तुजे मुखार येता. आमच्या पातका पासत तूं कुर्सार मेलूय हें आमी सोत मानता. आमी ह्या संवसारांत जियेतना जायत्यो चुकी केल्यात. आमी तुजी दया मागता. बापा, आमचें काळीज निवळ कोर आनी वाडूंक आमकां तुजो आदार दी. बापा, तुज्या मोगाचेर आनी कृपेचेर आमी विस्वास दवरता. जसो तूं आमकां बक्षिताय तशीच आमी दुसऱ्यांक बक्षूंक तुजो आदार दी. बापा, तुका मानता तशें आमी ह्या संवसारांत जियोंक तुजो आदार दी. आमची गाफलूत कोर आमकां बोगूस.
गीत गावया I4. देवा काकलोतीच्या बोगोस बापा मोगाच्या बापूय मोडून आदवार नाका भुरग्यांक तुज्या सोड नाका ये जेजू हांव काकलोत मागता दितलोय म्हूण पात येता सोर म्हज्या पातकांक कांटाळटा आयच्यान ती सगळीं सांटा ये जेजू हांव काकलोत मागता दितलोय म्हूण पात येता सोर म्हज्या पातकांक कांटाळटा आयच्यान ती सगळीं सांटा पातका खातीर म्हाका फावो उजो कोटीन सासनाचो कोस्तवड वडे एम कोणाचे सदां जळट्या उज्याचे ये जेजू हांव काकलोत मागता दितलोय म्हूण पात येता सोर म्हज्या पातकांक कांटाळटा आयच्यान ती सगळीं सांटा स्वर्गीचो बाप आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा. जिन्सा भासांनी तो आमकां आपली देणी फावो करता. ताका आमी दिनवासुया. आमच्या मोगा पासत तूं आमचे मोदें रावलोय देखून आमी तुका दिनवासतांव. आमकां मोगाळ आवय बापूय, भाव भयणी, इश्ट मित्रां दिल्यांत देखून आमी तुका दिनवासतांव बापा. आमी पातकांत पडटाव तेदना आमकां भोगसूंक कुमसाराचो संस्कार फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासतांव बापा. मोडां तुफानांतलीं भुंयकांपांतलीं आनी हेर वायट विघ्नांतलीं तूं आमकां राखताय देखून आमी तुका दिनवासतांव बापा. गीत गावया E4. देवा कारगां दिवया
देवाक दिनवासूया देवाक अर्गां दिवया देवाक दिनवासूया महिमा तुका वैभव तुका एकाच कोऱ्या देवा उर्पुनी बेट अर्गां दिता तुजी मोगळ पोरसा देवाक अर्गां दिवया देवाक दिनवासूया देवाक अर्गां दिवया देवाक दिनवासूया आकाश प्रीतुम तुवे रोचल्याय होय तूच ती सांबाळटाय रोचना मोदी आमकांय रोचल्यान तुजी करूंक सेवा देवाक अर्गां दिवया देवाक दिनवासूया देवाक अर्गां दिवया देवाक दिनवासूया आमचें जिवीत जावं दी एक गीत आभार मानून तुजे करूंक प्रीती सासनाक लेगीत ओत्रे काळजाचे देवाक अर्गां दिवया देवाक दिनवासूया देवाक अर्गां दिवया देवाक दिनवासूया देवाच्या उतराक सोगली उबी रावया. लुकाचे शिवर्तमान 4 वळी 24 ते 30. त्या फुडें ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या काश्या गांवांत मान मेळोसो ना. आनीक एक सोत तुमकां सांगता, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने देवान स्वर्ग धांपून दवरलोलो आनी आख्ख्या गांवांत व्हड बूक पडलोली तेन्ना इस्रायेलांत जायत्यो विधवा आसल्यो. पूण सिडोन मुल्कांतल्या सारेप्ता नोंगरांतले विधवेक काडून तांतले एकले सोर्शी देवान एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजेव प्रवादाच्या काळार जायतीं कोडकारां आसलीं. पूण सिरेंच्या नामानाक काडून तांतले एकल्याय देवान नितोळ केलो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसली तितली एकदम रागार जाली आनी उठून ताणें ताका
नोगरा भायर घालो. तांचे नोगोर बांदलोले आसा त्या नोगराचेर माथ्यार थावन ताका सोकला शेवटून उडोवंक थंय पोरयान ती ताका घेवन गेली. पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. नियाळ. एक चित्रकार बरी चित्रां काडून तातूंतल्यान जायतो बरो संदेश लोकांक पावयतालो. पूण ताच्या गांवांत ताच्या लोकां मदें तोखणायेचीं उतरां न्हय म्हूण ताका मान मेळो नासलो. एक काळ येता तो चित्रकार गांव सोडून वेता. थोडो काळ सोंपतकूच चित्रकार परत आपल्या गांवघरा परतता. पूण तरी आसतना ताका फावो तो मान मेळ्ळो ना. तो परतून गांव सोडून वेता आनी आपल्या सांगाता कोलाक घेवन दुसरो गांव सोबीत करूंक वेता. आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां थावे जाता. देवाचो वावर करतल्यांक मान मेळूंक भोव कठीण. जेजून आपल्या बापाचें काम केलें पूण ताका ताच्या काश्या गांवांत मान मेळूंक ना. बरें करतल्यांक संवसारांत बरें मेळूंक चड अवघड. जेजू बापाचें मिसांव आनी येवसण आपलें सवें जाणा आसलो. हाका लागून तो आपलें मिसांव मनान दवरून चलतालो. आपल्या जिवितांत ताणें निराशीपणाक सुवात दिवंक ना. कोण आपल्याक मानून घेना ताच्या उतराची आनी कोश्ट पावणाची पर्वा करूंक ना. परतेंच जाल्यार बरें आनी खरें तें सांगूंक तो वावुरलो. आसात काय आमी तयार? दुसरी आमकां मान दिनात तेन्ना लेगून जेजूचें मिसांव देवाच्या मोगा खातीर फुडें व्हरूंक. गीत घेऊया W14 270 पेज नंबर. जिवितांतले वादळ मारता तेन्ना तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव दोर्यार व्हडे हालता दोलता तोशें संवसार म्हाका लोयता. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव जेन्ना कोश्टोक मोचेर येतात तेन्ना म्हज्या
आदाराक पाव, आदाराक पाव. एम कोण मोचेर लढाई मांडटा आनी मोची शक्ती देंवता, तेन्ना मोच्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. मोच्या माथ्यार गुन्यांव पडटा, गुन्यांव पडटा तेन्ना, तेन्ना मोच्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. मोचे पोटीर निर्फळ जाता, मोचे इश्ट मीठ म्हाका सोडटात, तेन्ना मोच्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. मोच्या माथ्यार पिराय येता, पिराय येता तेन्ना, तेन्ना मोच्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. मोचे जिवीत एक बार जाता, तोडून शक्ती कमी जाता, तेन्ना मोच्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. आतां आमची कांय मागणी बापाक उबारुया. आमचो जबाब जातलो, आमचे मागणे आयकून घे बापा. परत एकदां म्हणुया, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या कुटुंबांनी आमी एकामेकाक समजून घेवंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बोड मागुया. जबाब, आमचे मागणे आयकून घे बापा. भुरगीं देवाच्या मोगान वाडूंक आनी ताचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक तांचे पासत मागुया. जबाब, आमचे मागणे आयकून घे बापा. हॉस्पिटलांनी कोश सोंसतल्या खातीर मागुया. तांणी पिडेचे जैत व्हरूंक तांकां बापाचें बोड मागुया. जबाब, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आतां आमची खासगी मागणी बापाक उबारुया. जबाब, आमचे मागणे आयकून घे बापा.
आमचें मन एक करून जेजून शिकयलोलें मागणें बरोबर करुया. आमचे आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगूस, आनी आमकां ताळणेक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.